नमस्कार, पळय अपडेट खबरो। 5वे 6वेच्या भुरग्यांक ई टॅबलेटीची येवजण लागली चालीक। मुख्यमंत्र्यान वाटले टॅबलेट। 47,000 भुरग्यांक मेळटले ई टॅबलेट। शिक्षकांकूय दिवपाचो विचार। आरटीओ आणि लक्झरी बसवाल्यांचे रॅकेट। प्रायव्हेट लक्झरी बसी कदंबाय पॅसेंजराच्या नावान वावयता माल। कायदो मारलो गुड्ड्याक। सरकाराक मेळना दमडी। एनावळ चल्ली वावन। म्हादय लवादाची टीम गोंयान भोंवता इन्स्पेक्शनाक। 6 दीस भोंवतले म्हादयचो वाठार। एमपीडीचे इन्स्पेक्शन रद्द। म्हादय एक्टिव्हिस्ट म्हणटात उदकाची वाटणी नाकाच। तेजपाल केशीन पीडित चलयेन तिचे तेजपाल आणि शोमा मदले संभाषणाची टेप दिली पुलिसांक। पुलिसांच्या हातान महत्वाचो पुरावो। वेगळ्या सेलाचेर तेजपालान अर्ज घेतलो फाटी। पवाराचे निमतान राष्ट्रवादीचे फुडारी एकठांय। सरकाराचो भ्रष्टाचार काडलो वयर। आरएसएसचे एकात्मता रॅलीन शिक्षण खाते घुसपला म्हूण राष्ट्रवादीक हरकत। खबरो विस्तारान। स्कुलांतल्या 5वे 6वेचे भुरग्यांक ई टॅबलेट दिवपाची येवजण सरकारान निमणे चालीक लायली। येवजण पोरू चालीक लागपाची आशिल्ली। वाडदिसाच्या निमतान शिक्षण मंत्री पर्रीकारान पणजे मिनेजीस ब्रागांजा हॉलांत जाल्ले खासा सुवाळ्यान 1000भर भुरग्यांक टॅबलेट दिले। हे टॅबलेटांनी पुराय सिलेबस आसतले। ते शिवाय स्कुलांनी वायफाय दिवपाचोय सरकाराचो विचार चल्ला। येवजणेचेर 49 कोटी खर्च येतलो। गोंयांतले 5वे 6वेचे 47,000 भुरग्यांक ई टॅबलेट मेळटले। 15 ऑगस्ट दिता म्हणून म्हजो प्रयत्न आशिल्लो। काही अडचणी आयल्यो, कितें दिवप, कारण आमी सगळे जाण तातूंत तशे सादारणपणे नवेच आशिल्ले। लॅपटॉपाक आमी एक्सपर्ट जाले, कारण 2002 स्कीम जाली। पण जरी टॅक्नॉलॉजी कितली खबर आसली जाल्यार भुरग्याक एखाद्या गजालीचो वापर करता आसतना फ्युचर ताका त्या वस्तूक आसूंक जाय। चीप वस्तू दिवं ना। आमी दिल्या ती लेनोवो नाल्यार एसर, हे जगातले पहिले 5 ब्रँड आहा पळय, ताज्या पैकी पयल्या 5 ब्रँडान आशिल्लोच ब्रँड आमी दिल्लो आसा। भरपूर ज्ञान दिवपाची क्षमता दवरणारो कार्यक्रम आसा। हातूंतल्यान म्हाका खबर आहा बरीच जाणां तुमच्या पैकी खेळटली, गेम्स खेळटली आनी कितें मागीर लोड करतली हळूच आनी ताजे गेम्स खेळटली। पण त्या बरोबर गेम्सा बरोबर शिक्षणाचे थंय तरेतरेची टूल्स आहा, ती टूल्स शिकपाची आवश्यकता आसा। पहिल्या वर्साचो प्रयोग कितें कमी जाला आसत आनी इल्लें बरें करूंक जाय जाल्यार फुडल्या वर्सा जातलें। टिचर्सांक हाचेर ट्रेनींग एक दिवपाचो कार्यक्रम करता आमी। त्यामुळे टिचर्स सुद्दां ते कन्वर्संटली हे करतले। आनी एक म्हजो एडवायस आहा, एक तातलो प्रत्येक टिचर त्या क्लासाचे टिचरांक तो एक जितले टिचरांक एक हे टॅब दिवंक जाय, कारण नाल्यार तांकां भुरग्यांक तें उदार घेवचें पडटलें आनी शिकचें पडटलें। 9,995 10,000 प्रमाण कर 47 crores टोटल आमगेलें बजेट आसा 49 crores। तांकां म्हळ्यार तेतूंत भितर हें आसा 5% जी IT जी कमिशन मेळून 49 crores एक्सपेंडिचर टोटल। हय, आतां ते मागीर स्कुलां दितले तें फाल्यां फाल्यां करून हांगा वाडटले पंजीम कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑल स्कूल्स। And on 18th to 17th we are giving in Salset. Then by last week of January, all children will get throughout the state. आरटीओ आणि लक्झरी बसवाल्यांमध्ये मोठे रॅकेट चल्ला। कदंबा आणि प्रायव्हेट लक्झरी बसी पॅसेंजर बॅगाच्या नावान माल वावयताना प्रुडंटाक कॅमेराचेर रंगे हात सापडल्यात। बसवाल्यांचेर नदर दवरतले जाल्यार आरटीओचो एकूय अधिकारी वा एन्फोर्समेंट टीम वाटेर दिसना। प्रवासी बसीवेल्यान म्हाल हार्डवर करपाक सुप्रीम कोर्टानच बंदी घाल्या। ते शिवाय सरकाराक दमडी मेळना। असले बेकायदेशीर गजालींनी प्रायव्हेटा बरोबर कदंबाय फाटिना। सरकाराची एनावळी चल्ली भलतेच बोल्सांनी। पळयात रिपोर्ट। इंटरस्टेट बसी फक्त प्रवाशांच्यो बॅगो आणि सामान हार्डवर करपाक शकतात। मोटर व्हेकल कायद्याप्रमाण लक्झरी बसींनी सामानाचे वजन कितले आसचे ते स्पष्ट केल्ले असता। आता पळयात ह्यो लक्झरी बसी। बसींनी पॅसेंजरा परस सामानच चड। पॅसेंजर निमताक तातूंत कदंबाय फाटिना।
बसींनी मास, मेटल शीट्स, फुलां, फळां कितें ना म्हूण ना, सगळो माल चल्लो. कायदो आनी पॅसेंजराची सुरक्षा मारली गुड्ड्याक. कितें बरें वायट घडटा तेन्ना पळोवचें. सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट सांगूनय हो कारबार चल्ला, तोय आरटीओचे दोळ्या फुडें. हे सगळे एकान एक गजाल प्रुडंटाचे कॅमेरान सापडल्या रंगे हात. बिरेस्तारा फांतोडेर शियाचे कडकड्याक 4 वरांचेर प्रुडंटाची टीम पत्रादेवी पावली. ह्यो गजाली फांतोडेर असले काळखानूच कॅमेराचेर मेळपाच्यो. दोळ्याआड मसणपाड. कांय बसींनी तर मास, मेटल प्लेट, आयर्न रॉड, सगळे नॅशनल परमीट ट्रकांनी हाडपाचें सामान पॅसेंजर लक्झरी बसींनी. फांतोडेर 5 कदंबा आयली. पळयात कशी फुलां भरल्यात ती. अजाप आनी शॉकात करपी गजाल म्हणल्यार हे फुलांचे स्टॉकाची ताचे कडेन रिसिटूय आसा. कोणाक फुलां माळून कदंबा वेल्यान ही फुलां हाडवर चल्ल्यात. तुमकां कायदो सेपरेट कदंबा आनी प्रायवेट बसींक सेपरेट आहा. तुमच्या कडेन कितें परमीट आहा? कोणा कडेन परमीट आहा? तुमच्या कडेन आसा? चॅक पोस्ट एक्सायज तुवें सगळो क्रॉस केलो. आर्ग्युमेंट करना कांयच म्हणना. आमी दिल्ल्या न्हू ती हाडटा. चल न्हू केन्नाच्यान हाडटा? केन्नाच्यान स्टार्ट जालें? चालू आमी तेन्ना हाडटा. आता हे पळयात. महाराष्ट्रांतल्यान ही लक्झरी बस आयली. बसींतल्यान हाडिल्ले बेकायदेशीर सामान अनलोड करपाक तांणी रिक्षावाल्यांक फिक्स केल्यात. सामान देंवोवपा खातीर ही बस थारायल्ले सुवातेर येवन रावता आनी सगळे सामान देंवयता. हे सदाचेच. प्रुडंटाची टीम ह्या बसीच्या फाटोफाट रावली. ह्या धव्या बॉक्सांनी महाराष्ट्रांतल्यान हाडिल्ले हे मास वासाचेरूच समजुपाचे. आता हे पळयात. मेटल शीट्स, मेटल रॉड, फायबराचे सामान हे सगळे पुणे आनी मुंबयच्यान येता. कायदो आनी सुप्रीम कोर्टाचो आदेश गुड्ड्याक मारून. ह्या बसींतले पॅसेंजरा कडेन आमी उलयले. ते म्हणटात तांचे सामान तांचे बरोबर बसीन आसा. आपको मालूम है इसमें ऐसा सामान डाला था? नहीं आपको मालूम नहीं. आपका लगेज किधर है? हमारा लगेज अंदर है. तुम्हारा लगेज अंदर है. आरटीओ अधिकाऱ्यांक हाचेर विचारले. ते सगळे एक्सायजाचेर घालतात. आरटीओ काय जाता मास बी करता न्ही तेका एक्सायज विक्सायज आसा बाकीची दुसरी दवरता. ते पत्रा देवच्यान भितर जाता आनी तेंचे चॅकिंग जावन वता. पुलीस आहा ते एक्सायज आसा तो. सो ते सगळेच तर तुमी आमकां आरटीओ जबाबदार धरले आरटीओ कितें पडटा? फक्त आरटीओ आमी जनरल चॅकिंग करता न्ही सगळे पॅसेंजर हे ते लगेज हाडल्यार ते आमी दिता न्ही मेमा तेंकां. आनी मासाक कितें? मासाक बी तुका आमी तशें कांय करूं शकना पूण तेंचे बाकीचे आसता न्ही एक्सायज आसता. नाक्याचेर एन्फोर्समेंट टीम आसता अशें आरटीओ उलोवन दाखयतात. मात प्रुडंटाच्या टीमीक सुवातेर टीमनी एकलो अधिकारी सुद्धा दिसलो ना. बसवाल्यांक जाय ते करपाक रान मेकळे. पळयात आरटीओ अधिकारी कसो गडबडलो तो. तुमी कितले बशी धरले आयज तशें? आयज आमची टीम आसा ते चालूच आसा ते. आयज कितलेशेच बशी गेल्या न्हू? लगेज मास पत्रादेवी हे आसा चॅकिंग 2 गाडयो आसा. कित्याक आमी हांगा टॅक्स घेतले की हांव चॅकिंग करतना तरी आसतना आमी भायर रावता आसता. पत्रादेवी तुमचो चॅक करता? पत्रादेवी न्ही फ्लायींग स्कॉडाची गाडयो आसा. फ्लायींग स्कॉडाची हांगासर आसा. पत्रादेवी आसा म्हणून आयकूंक येला पण शिवोले सायडीन आसा. शिवोले सायडीन ते अर्दांच्यान वचूंक शकता न्ही ते आसा गाडयो. शिवोले सायडीन कित्याक आमी आयज स्टिंग ऑपरेशन केलां. आमकां स्टिंग ऑपरेशन दिता मास देंवयता, लोखणाच्यो पेटी देंवयता, ते बीन गोवा बॉर्डरी भितर देंवयता. सो तुमची टीम जर हांव म्हणटालो खंय आसा ती टीम? फ्लायींग स्कॉड ते आतां सकाळचे गेला आतां ऑलमोस्ट 8 दीस जाले ना. कित्याक दुसरे वता एकटोच वचना तेका. फ्लायींग स्कॉडाची पत्रादेवी आसा म्हणून फोन आयिल्लो म्हाका. ना पत्रादेवी ना नाजाल्यार त्या सायडीन बी सल्ले आसतले ते शिवोले सायडीन बी खंयचे. या बेकायदेशीर व्यवहाराचेर कारवाय करपाविशीं येरादारी संचालकाक विचारले. मात येरादारी संचालक अजून प्लानिंग करता. जाय तितलो स्टाफ नाशिल्ल्यान बेकायदेशीर कारभाराचेर नदर दवरूंक शकना अशें तो म्हणटा. Checking 100% is not possible. early morning it can be possible. It is possible and we are doing it. हो व्यवहार पळयल्यार ह्या प्रस्नाच्यो जापो आतां कोण दितलो? एन्फोर्समेंट टीम आशिल्ली जाल्यार माल बेकायदेशीर व्हांवोवपी बसी तांकां कश्यो मेळ्योना? हो कारभार आरटीओच्या अधिकाऱ्यांक कित्याक दिसना? आरटीओ एक्सायज अधिकाऱ्यांचेर सगळे कित्याक धुकलता? कदंबा आनी हेर बसींचे वयर म्हाल भरून कशे हाडवर करपाक शकता? कदंबाच्या बसींचेर कारवाय कित्याक जायना? अबकारी खातें हाचेर कित्याक जागमाग करिना? प्रश्न फक्त बेकायदेशीर धंद्याचो ना, हे सगळे लोकांचे जिवार उदार जावन चल्ला. सरकाराक हातूंतल्यान दमडी येना ती ना. पॅसेंजराची सुरक्षा मतीन घेवन सामान हाडवर करपाचे नेम केल्ले
आरटीओचे चेक नाक्यावेले प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ले असले कितलेशेच कारभारान हे आनीक एक प्रस्नचिन्ह. मात तांच्यो जापो झिरो टॉलरन्साच्यो गजाली सांगपी परिकार सरकारा कडेनय नात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. म्हादय लवादाची टीम गोंयान इन्स्पेक्शनाक भोंवता. न्यायमूर्ती JS पांचाळाच्या मुखेलपणाखाला ही टीम 6 दीस गोंयान भोंवन म्हादयच्या वाठाराचे इन्स्पेक्शन करतले. मात MPTचे इन्स्पेक्शन ना ही गजाल न्यायमूर्ती पांचाळान स्पश्ट केल्या. मूळ कार्यावळी प्रमाण टीम MPTतय वचपाची आशिल्ली. 17 डिसेंबर मेरेन ही टीम गोंयान आसतली. गोंयान म्हादयक पर्याय ना ही गजाल सरकार लवादाक पटोवन दिवपाचो यत्न करतलो. उदकाच्या वाटणेक एक्टिव्हिस्ट विरोध करतले. म्हादय लवाद मंडळ निमणे गोंयांत पावले. म्हादय न्हंयचे महत्व समजून घेवपा खातीर लवाद मंडळान गोंयांत येवचे अशी विनवणी गोंयचे ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन लवादाक केल्ली. न्यायमूर्ती JM पांचाळाच्या मुखेलपणाखाला गोंयांत आयिल्लो हो लवाद म्हादय न्हंयच्या संबंधात आशिल्ल्या सगळ्या सुवातींची पळोवणी करतले. म्हादयची तपासणी 12 ते 17 डिसेंबर मेरेन गोंयांत, 18 ते 24 डिसेंबराक कर्नाटकात. गोंय सरकार सांगतले म्हादयचे महत्व. गोंय कर्नाटक सीमेवयल्यान पळोवणी सुरू. म्हादय लवाद मंडळाचे 9 वांगडी. म्हादय लवाद मंडळ असो: न्यायमूर्ती JM पांचाळ चेअरमॅन, न्यायमूर्ती विनय मित्तल वांगडी, न्यायमूर्ती PS नारायण वांगडी, ME हक एसेसर, SK सेनगुप्ता एसेसर, जगदीश निबंधक, KM कपूर सहाय्यक निबंधक, देविदास, न्यायमूर्ती BN कृपाल आदले सरन्यायाधीश. लवाद मंडळाच्या मूळ कार्यावळी प्रमाण लवाद MPTची पळोवणी करपाचो आशिल्लो. मात लवाद MPT वचचो ना अशें न्यायमूर्ती पांचाळान स्पश्ट केले. म्हादयच्या उदकाची वांटणी जाल्ली आमकां नाका ही भुमिका आमी लवादा मुखार मांडटले अशें आमदार डॉ. प्रमोद सावंत आनी राजेंद्र केरकरान सांगले. ते म्हणटा फाल्यां सकाळीं आमी वॉटर शेअरिंग करतले, बट शेअरिंग करपाचोय मुळात जो आसा तो कंट्रोल कर्नाटकान उरतलो आनी तेंच्या कडेन उरतलो. कितले शेअर करप जरी फाल्यां सकाळीं लवादान डिसायड करून जरी 40-60 म्हणटा आसत तो कंट्रोल तेंच्या हातान उरल्या कारण आमकां उदक कितलें मेळटलें हेजो विश्वास ना. त्या खातीर म्हाजे तरी मुळात म्हणणें आसा शेअरिंगाच्या डिस्प्युटान पडपूच ना गव्हर्मेंटान. पुराय ह्या हेजेर धरण हे न बांदता आसा त्या पद्दतीन ते प्रकल्प चालू उरप, कारण आमकां पिवपाच्या उदकाची प्रॉब्लेम जो आसा गोंयांत फेस करचो पडटलो. प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, दिशांत परब आनी उदय परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.